तू ब्रीफ करतो बरोबर हां तू तुमचं किती विचारवा आलं की सर हय तुम्ही ब्रीफ करा पहिले तुमचे किती ब्रीफ करतो तुमचं नाव किती तो स्टार्ट करतो तुमचं नाव तुमचें नाव कितें हांव मनोज नायक सोडलेचो पंचायतीचो पयलींचो एक्स सरपंच. तुमी हांगासर कित्याक लागून येयल्या आयज येवपाचें कारण म्हणल्यार एनवायरमेंट एक एनजीटीन केल्या नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल पुणा म्हणजे हॉनरेबल कोर्टान केले ही चॅलेंज केली आम्ही ऑर्डर जुटमेंट ऑथॉरिटी ताका सांगले आसा जितल्या ग्रामस्थांनी जितले प्रिएन्शन रेज केला त्या सजेशनय रेज केला त्या सजेशन खंय तरी तुम्ही सांग आमचे आयकोपाचे पूण म्हाका दुर्भाग्य आमच्या बोडसडकाराचे दुर्भाग चळवळकाराचे दुर्भाग ओसाडकाराचे दुर्भाग बोर्डरच्या वाठाराचे दुर्भाग भितर वाठाराचे जे लोक राहतात त्यांचे दुर्भाग हे डिपार्टमेंट जे आहा त्याचो बोर्ड जो आहा तो आमकां आयकना आसता खंय तरी पलीकडे गेल्लो आसता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केली पयली स्वातंत्र्य केल्ले आसा एक हॉनरेबल कोर्टाची ऑर्डर ते आमकां आयकला आमी होच प्रस्ताव आमच्या आमदाराकडे निलेश बाब काब्राल आमकां पुराय समर्थन दिलें हे कोर्टा लोकांक हे ऑब्जेक्शना लोकांक आमकां खंय तरी आदार केलो तेणें आनी खंय खंय वचपाची धांवपळ तेणी केली आसा आनी तेच्याच पांच पुरींचे रोखडे एसेंब्लीचे म्हाका दिसता एसेंब्ली सेशन जाली मनसुनाची आनी एसेंब्ली सेशनाक म्हाका दिसता मनसुनाची प्रत्येकाक जाहीरपणान सांगलें आसा आमदारान जाहीर हो विरोध केल्लो आसा आमच्या ऑपोजिशन लिडर बाब युरी बाब विजय बाब आमचो वेंगजे बेगर हेणी सांगलें आसा की लोकांचो ठाम विरोध आसा हांगा डिपार्टमेंट म्हाका दिसता तेजी कॉरस्पॉन्डन्स पावले तरी सुद्धा खंय तरी डिपार्टमेंट बायपास करून पंचायतीचे बायपास करून हे फुडें वचत आसा ह्याच्या अनुषंगान आमी जेन्ना हो विरोध आमच्या कुडचड्याच्या वाठारांत ज्या वाठारांत चालू केलो त्या वाठारांत आमी सांगलें की लोकांनी मिटिंगी घेतल्यो मिटिंगी लोकांक आमी तांकां आनी आमच्या लोकांक अवेरनेस केलें हो जो प्रोजेक्ट आहा आमी कुडचड्याच्या भागांत येता म्हणटा तो प्रोजेक्ट 2 जेटींनी डिवायड जाता एक शळवडा गांवांत डिवायड येता एक होडार गांवांत डिवायड येता जेन्ना शळवणचे जबाबदार लोक उठले दिनार तारकर कंपनी म्हाजे मिनिट्स ऑफ मिटिंग आहा दिनार तारकर कंपनी म्हणटा
2025 ऑक्टोबराच्या 2025 ऑक्टोबरच्या मिनिट्स ऑफ मिटिंग कितें म्हणटा दिला तांकां आय एम विड्रॉइंग द कन्सेंट ऑफ द अप्रुवल फॉर द शालवाना जेटी वेरएज तो कितें म्हणटा ऑर्डरची जेटी आपूण तसोच दवरता एप्लिकेशन हांव एक तुमच्या माध्यमांतल्यान मिडियाकूय सांगूंक सोदता आनी हेंकाय सांगूंक सोदता एनवायरमेंट डिपार्टमेंट सांगता आनी गिरनार कारखान्याकूय सांगपाक सोदता जो पळय सांगता न्हू आपल्यान ते शाळवणचे जो वाठार जो आपल्या एप्लिकेशन फाटी घेता फक्त बार्ज लोडींग पर्पजाक की लोडींग जेटी तुका पयलीं सुवातेर एक्सेस दा ताका जो प्रोजेक्टार जो जेटीर वयतलो दोनूय लोकेशनार ताका एक्सेस दा ताका फक्त एक्सेस रोड आहा तो एक्सेस रोड ना आनी आफ्टर मिनिट्सा एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट एक्सपर्ट कमिटी आहा अप्रायझलाची तेयी म्हणटा हांगासर जेटीक एक्सेस ना एक्सेस रोड ना तुम्ही जेन्ना हेका एक्सेस रोड नासतना तुम्ही गव्हर्नमेंट आता एक्स शेकराचो पयसो कसो पडटा तुम्ही कितें इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना एक्सेस रोड ना तेन्ना आमकां सांगला तुमकां एसेंब्लीच्यान आयला जाल्यार तुमी डिपार्टमेंट कशें फुडें वयता म्हाका दिसता खंय तरी डिपार्टमेंट कान पोकळी जाल्ले आसा हें आमकां आयकल्ला आयज आमच्या सगळ्या लोकांची मागणी अशी आसा की जे आमी क्वेरीज तुमकां रेज केल्या जे आमी सांगला ते क्वेरीज तुमी आमचे आयकून घेयात आनी पयली सुवातेर तुमी होय प्रोजेक्ट स्क्रॅप करा हांगासर तांकां एक्सेस रोड ना त्या डिपार्टमेंटान जो इन्स्पेक्शन करून दाखवता तुमी एक्सेस दाखवा आमचो जो एमडीआर रोड आसा तो 10 मिटर आसा मरे एमडीआर जो रोड आसा तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड रोड आहा मरे ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट जायला आसा तुमी कशी परमिशन दिला दॅट इज नॉट एनवायरमेंटली दॅट इज नॉट एनवायरमेंटली दॅट यू कांट सी दॅट रोड इज नॉट देर सबस्टँडर्ड 10 मिटराचो रोड आहा मरे फर्स्ट जनरेट एक्सेस कोणाक खबर आसपाना तेणे दोन्ही कार्गो जेटीनी दोन्ही हो म्हाका दिसता हो शाळवणा खोर्साड्यात मिनी पोर्ट येता मिनी पोर्ट इतल्याच लागून म्हणटा हँडलिंग ऑफ द कोर कॅपॅसिटी 3 मिलियन पर एनम 3 मिलियन हांगा 3 मिलियन 60 लाख पर लॅक वर्साक 60 लाख वर्साक ही हाताळणी जावंक शकता 60 लाखाची विथ हॅजार्डस वेस्ट इंडस्ट्रियल हॅजार्डस वेस्ट मल्टिपल कार्गो हे जावंक शकता 60 लाखाचो वर्साक जावंक शकता हो मिनी पोर्ट हांगासर खोर्साड्यार हाडपाक पळयता हे ठाम जाल्ले आसा तुमकां मिडियाक पोर्टून येता सांगूंक सोदता 2016 कॉमेन्टो कंपनीन मल्टी कार्गो हँडलिंग प्रोजेक्ट काडलो हांगासरच आमी मोर्चा हाडिल्लो एनजीटीन तेन्नाय डायरेक्शन दिल्लें लोकल एप्रिहेन्शन आयकयात म्हणून मोर्चा हाडून हे डिपार्टमेंटान ती प्री एनवायरमेंट जे क्लियरन्स दिल्ले ते नल आनी वॉयड केल्ले म्हाका दिसता एनवायरमेंटाक खंय तरी जाग उरना डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर जे आहा ते चेंज जायत उरता खंय तरी म्हाका दिसता हो रिकॉर्ड तेणी घेवपाक जावो हांगासर प्री एनवायरमेंट क्लियरन्स पयलीं दिल्ली गेले कॉमेन्टो कंपनी पण मल्टी कार्गो हँडलिंग क्लियरिंग सांगले आसा एनजीटी हांगा सुद्दां प्रोजेक्ट जावंक शकना लोकलचे शेतां भाटां माडा आमच्या मॅग्रूज आहे तुम्ही नष्ट करू शकना आमची रिवॉर्डची वीट किती रिवॉर्डाची वीट आहा म्हाका दिसता अवघ्या 50 मीटर त्या 50 मिटरान 60 लाखाचो कार्गो हँडलिंग जाता within the radius of the 5 kilometers, within the radius of around the 5 kilometers, there are 14 multiple jetties of the different companies who are doing the business around the last several years, but nobody dare to bring a unloading jetty over there. Unloading jetty म्हणल्यार कोळसा लोक हे सिद्ध झाला आता आज तो लोक येता आता तो लोक कोळसा विरोध करता येईल तुम्ही म्हणता की तुमकां लोकांक बायपास करून पंचायतीक बायपास करून आणि तशेंच आमदाराक बायपास करून हे डिपार्टमेंट फंक्शन आम्ही डिपार्टमेंट जे आसा हे डिपार्टमेंट आसा ते खंय तरी बायपास करून हे सगळे करतात आमदार पुराय आमचे तेक्यार आसा आमदारा प्रत्येक पावला आमचो सपोर्ट केल्लो आसा आमदार आमचे बरोबर आसा अवघ्या काही मिनिटांनी आमदार पावता आणि आमदारा हेच्या बद्दल 16 सांगले आपण कोणतं हाडून दिवपाना कशें येता कोण प्रायव्हेट एंटिटी हे डिपार्टमेंट कशें एंटरटेन करता एक डिपार्टमेंट आहे सांगपाची गरज आसा आमचे मार्फत तुमकां सगळ्या रिक्वेस्ट आहा डिपार्टमेंटाच्या मार्फत हांव एकूच सांगता डिपार्टमेंटाक तुमी लोकांक जाप दिवपाची गरज आसा तुम्ही लोकांक सांगपाची गरज आसा तुम्ही एनटीटीचे कंटेंट कशें केला हे तुम्ही पळय सांगपाची गरज आसा आमदार तुमचो तुमच्याकडे आसा आमदार म्हणतो तुमचो उलय तुमचें नांव सांग पयलीं म्हजें नांव दत्तराज राव देसाय सो ताणें सांगलें आमकां बायपास करून एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसा तें इन्स्पेक्शन करता हें करता तें करता म्हाका तांकां विचारपाक जाय ते फेरी जाल्या काय म्हणून कानान
आमकां हांगा हाडून आमचे बायले भुरग्यांक हाडून वर्किंग डे बॉब मारून हांकां सांगचें पडटा 2 फावटी हेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें 2 फावटी इन्स्पेक्शन केलें आमकां बायपास करून आनी हेजे मुखार हें आमगे फर्स्ट वॉर्निंग तांकां हेजे मुखार जर इन्स्पेक्शन करपाक आमकां सांगनासतना आयले आवटे आमी लोक आतां कायदो घेतले आनी आतां घेवन हांकां वोगी रावपाना आमी सरकाराकूय सांगता हेंका ऑफिसराकूय सांगता आनी कोण समज जर मिनिस्टर आमदार तांचे फाटल्यान आसा तेंकाय सांगता बऱ्या भावपाना तुमी बऱ्या भावपाना कोण आसा फाटल्यान कितें का टायम अजून काय खबर ना आनी दुसरे ते सांगता की ते मॅनग्रोव्स ना हे ना ते ना म्हणून आतां यो म्हणून सांगता का म्हजे बोट आसा आतां यो म्हणून सांगता डायरेक्टर आसता का बोटी बसयता मॅनग्रोव म्हणटा ते आतां हांव ताका शिकयता मॅनग्रोव म्हणटा ते हांव तांकां शिकयता हेंका रायट ना हांगा हेंका कितें हाडून गव्हर्मेंटान बसयल्या म्हणून खबर ना आनी इतली दीस आमकां दिसताले की सरकार आमचे बरोबर आसा म्हणून पूण आतां आमकां डावट येता की सरकार खरो आसा काय ना कितें आमी पळयला लोकां बायलां भुरग्यांक बाबड्या वर्किंग डे दीस ती बाबड्या आपल्या घर सोडून आमकां हे मोर्चा काडपाक आयला सो सरकार आनी डिपार्टमेंटा मातशें पळय अरे बाबा तुमच्यो बायलो तुमची भुरगीं तशी आमच्योय बायलो भुरगीं आसा मातशें तरी सेन्सिटीव जाया आमकां रस्त्यार हाडनाका आमकां कित्याक रस्त्यार हाडून आमचे हाल अशी कित्याक करता म्हणून हे डिपार्टमेंट म्हाका कळना आनी हो कोळसो येवचो ना तो येवचो ना वी विल गो टू एनी एक्सटेंट टू स्टॉप दिस थिंग आमी आमची गांवाची वाट लावपाक दिवचे ना कायदो हाडपाक कायदो जर आतां घेवपाक पडले वी विल नॉट हेजिटेट आमी जर मरपाक शकता न्ही आमी दुसऱ्या मारपाकूय शकता ही शिटकावणी तांकां तुमचा आमदार तुमच्या कडेन आसा आमदार आमचे बरोबर आसा आमदार आतां येता खंय आमदार अजून तरी आमचे बरोबर आसा आनी आमी मानता की आमदार आमचे बरोबर आसा बट ही ऑल्सो हॅज टू मेक हिज स्टँड व्हेरी क्लियर आमी जेन्ना सांगले 11 हांगा मोर्चा आमदारांक हांगा पावपा जाय 11 आमदारांक हांगा 11 पावपा जाय आपल्या वोटराक कोणे खंयच्या आमदार जावं कावन्सिलर जावं झेडपी जावं पंच जावं सरपंच जावं आपल्या वोटराक तुमी लायटली घेनाका आमी जर परतले सगळे परतयतले ही शिटकावणी सगळ्या ही शिटकावणी सरकारा ही शिटकावणी पंचायती ही शिटकावणी आमदारा ही शिटकावणी सगळ्यांक आमी उबे रावले सगळे काबार करतले आमी जर मरता न्ही आमी लोकांक घेवन मरतले इतलेंय सांगता हो कोळसो हाडपाक सोदता एक मिनिट हो कोळसो एक मिनिट दिनार तारकार म्हणटा ती कंपनी दिनार तारकार कोळसो हाडपाक सोदता आनी आमी स्पेशल ग्रामसभा घेवन आमी रेझोल्युशन घेवन एनजीटीन गायडलायन दिली की बाबा तुमी इन्स्पेक्शन करता तेन्ना आमच्या पंचायत लोकल बॉडी आसा तांकां तुमी कॉन्फिडन्सा घेवन तांकां घेवन इन्स्पेक्शन करप डिसेंबरा 12 तारखेर जेन्ना इन्स्पेक्शन घेतलें आमकां सांगूना परत फेब्रुवारी 6 तारखेर गेले आमकां कळटा थ्रू पेपर आमची पंचायत करस्पॉन्डन्स करता तांचे बरोबर बाबा आमकां सांगा कितें करता ते एक लेटरा अजून रिप्लाय करूना अँड दिस इज अ शेम ऑन द गव्हर्मेंट दिस इज शेम ऑन डेमोक्रेसी आज आमच्या गोव्यात म्हाका सांगता वायट दिसता डेमोक्रेसी म्हणटी ना डेमोक्रेसी हेजो अर्थाचो शब्दाचो अर्थ तुमकां खबर ना डेमोक्रेसी म्हणल्यार काय ग्रीक वर्ड तो डेमो म्हणल्यार लोक आनी क्रेटी म्हणल्यार लोकांचे रायट आनी लोकांची पावर डेमोक्रेसी म्हणटा ती गोंयांत काबार जाल्ली आसा ताका लागून आमकां हांगा रस्त्यार येवचें पडटा हांगा सगळे गरीब श्रीमंत भुरगे बाळ सगळे एज ग्रुपाचे तो बाबडो भाऊ पळय जाणटो सगळे लोक हांगा येवन मरताय पळय कित्याक लागून गांव साल्वार करपाक आमकां एक रुपया फायदो ना सरकारान मातशें सेन्सिटीव जावचें अजुनूय टायम वचूना हाता भायर वचूना आमी वता ती गोंयांत पळयता वता थंय लोक रस्त्यार बसता लोक पिशे लोक रस्त्यार बसपाक पिशे म्हणून लोक रस्त्यार बसता लोकांक घरदार ना आमकां तेंच केलां रस्त्यार हाडून बसयल्या आनी आमचे आयची स्टार्ट दिस इज नॉट दी एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अवर रिवोल्ट वी विल फायट अँड वी विल डाय फॉर अवर विलेज ही शिटकावणी गव्हर्नमेंट सपोर्ट करता ना गव्हर्नमेंट सपोर्ट करता न्ही हांव एक क्वेश्चन विचारपाक शकता जर गव्हर्नमेंट सपोर्ट करता जाल्यार हे इतले मुखार गव्हर्नमेंट आहे डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट न्ही हे डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट न्ही हाका मिनिस्टर कोण आवय बापूय कोण ना डिपार्टमेंटाक काय डायरेक्टर बसता एनवायरमेंट फॉल्स अंडर चीफ मिनिस्टर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आमी सीएमआय इंटिमेशन दिल्लें आसा तरी पूण जर गव्हर्नमेंट रेट जायना जाल्यार आय एम सॉरी टू से म्हाका आतां 40 वर्सां 18 वर्सांचेर म्हाका फर्स्ट टायम वोटींग रायट आयिल्लो 28 वर्सां हांव बीजेपी सोडून केन्ना कोणा वोट मारुना पूण हांव सरकाराक सांगता जर आमकां जर जाग्यार घालूना जाल्यार ह्या फावटी सरकार हे ते काय पळयना आसतना वी आर गोइंग टू वर्क अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट कित्याक लोक हो सरकार जो आसा तो आमकां लोकांक रस्त्यार हाडटा आमकां उमेद ना रस्त्यार येवपाची हो सरकार आमकां रस्त्यार हाडटा आनी जर सरकाराक जर ह्या इश्यूची सेन्सिटिव्हिटी कळना न्ही आमची 3-4 गांव आख्खी कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी चांदर भाग आसा गिरदोली भाग आसा ह्या कोळशाक लागून सगळो काबार करपाक सोदता सरकार आमचे बरोबर आसा तोंडान म्हणप सादें ते आमकां स्टेटमेंट दिता आमी तुमचे बरोबर आसा स्टेटमेंट यू कॅनॉट टॉक यू हॅव टू प्रूव दॅट दे आर विथ अस
सरकारान सांगचें आतां येवचें स्टँड क्लियर करचो. आमदार आमचो पावता थोड्या वेळान तोय आपलो स्टँड क्लियर करतो. तुम्ही म्हणता कितें सरकार तुमकां दाखयता एक आनी करता दुसरें सामकें दोगलेपणा, सामकें 100% सरकार दोगलेपणा. पयर आमी चीफ मिनिस्टराक मेळपाक गेल्ले, चीफ मिनिस्टरान हाडले आमकां 20 सेकंड दिले. 20 सेकंड दिवपा न्ही आमकां. वायट दिसली म्हाका 20 सेकंड. चीफ मिनिस्टर म्हणटा दोळ्यान केन्ना पळोवं नाशिल्लो, फर्स्ट टायम ताका दोळ्यान पळयला हांवें. 20 सेकंडा भितर ताणें फक्त फायल घेतली, हात दवरले, आपूण बंद केलें म्हणलें. दिस इश्यू इज नॉट दॅट इझी टू हँडल. आमकां एश्युरन्स जाय, रिटर्न एश्युरन्स जाय की तो जेटी आनी तें येवचें ना म्हणून थंय. तांणी जेन्ना म्हणल्यार आमकां रिटर्न एश्युरन्स मेळना आनी त्या तारकारान थंय आतां एक खोरें बसून मारलें. त्या तारकारा शिटकावणी बरी जावची ना. लास्ट टायम ताणें रस्तो करपाक लेबर धाडिल्ले, हांवें हाडिल्ले थंय, आमचे भुरगे आशिल्ले बाकीचे. पूण नेक्स्ट टायम जर ताणें ते एक खोरें बसून मारलें न्ही, आमी ओगी रावचे ना. हंगर स्ट्रायकार बसतले ते मरता म्हणल्यार बसतले. अमित पाटकर आहा तुमच्या वांगडा? दिश्टी पडटा तुमकां? तुमच्या दिश्टी पडटा तुमकां? दिश्टी पडटा? हांव प्रेसार आयकय, राव एक मिनिट, हांव उलयता रे, हांव उलयता. आयकय रे, हांव उलयता. तुमकां दिश्टी पडटा? आमकां दिश्टी पडना. दिश्टी पडना मरे. बी स्मार्ट. तुमकां कळपाक जाय कोण आमचे बरोबर आसा आनी कोण ना. तो आमकां नाका आशिल्ले फालतू तो आयज ना तो तुमचे कॉन्स्टिट्युशन हे करता, रिप्रेझेंट करता, ताका लागून तुमकां विचारलें आमचे न्ही अमित पाटकर आसा का? तेच तुम्ही सांगा न्हू, तुमचो क्लियर स्टँड करा न्हू. तुमचो आयक म्हाज्या एक तुमचो कितें स्टँड आहा तो क्लियर करा न्हू. आमचे हे कितें काम, आमचे क्वेश्चन करपाचें काम, तेच सांगता तुका. अमित पाटकारा रिक्वेस्ट करता, स्टँड बिहाइंड अस, आमचे फाटल्यान राव आनी आमकां सपोर्ट कर. इतलें सांगलें की जालें न्हू. ना आतां सद्या हय आमदार का दिसना. मिस्टर आता सद्याक तुमच्या बरोबर कोण आहा? खंयची पंचायत आहा? सध्या आमच्या बरोबर आसा आमची पंचायत, आमचो झेडपी, आसोळडा पंचायत, आमचो झेडपी आनी सगळे आमचे लोक कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी हे लोक आमच्या बरोबर आसा. हे 100% अश्युरन्स आय कॅन से दॅट दीस पीपल आर विथ अस. बाकी कोणाक गॅरंटी आमकां? तुम्ही आता वर वचून मेळटले कोणाक डायरेक्टराक बीन? मेळटले ते मेमोरंडम मांडलं तुम्ही? सांग भाऊ. आमचो मोर्चा पिसफूल मोर्चा, सगळ्यांनी शांतता पाळची. जे प्रश्न आमच्या रिपोर्टरला विचारतात त्यांना आम्ही आन्सर दिता. तुम्ही सगळ्यांनी ऐकायचे. रिपोर्टर ऑपरेट किती जातात. आमचो मुद्दा आता दिस डे नो टू गोल. आमचो मुद्दा तो जाता, आमचो मुद्दा आम्ही सुधारले असले आमचो पिसफूल मोर्चा सगळ्यांनी पाहिजे शांतपणे ऐकायचे. तुमचं नाव सांग. हांव प्रदीप कापडकर, चार्टर्ड अकाउंटंट कुडचडे. आता एकच प्रश्न त्याला जन्म आहे, सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का म्हणून आज अख्खे गोंयात सबंद फ्रॉम काणकोण टू पेडण्या आंदोलनान होता. आणि आमकां कुडचडेक 2 विशय सकाळीतात. आमकां पयलीं कुडचडेक गार्बेज प्लांट
पार्टी लेवलाचेरूय घेतिल्लो लास्ट टायम असेंब्लीन आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन ह्या विशयाचेर काल आमी पयले 7 आंध्राचे लोक थंय झगडटा काल मिराबादचे लोक आता 13 दीस जाले काल मिराबादच्या लोकांनी कॅन्डल लाईट मार्च काढिल्लो आज प्रत्येक गांवां कोपऱ्यान ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान अक्षरशः गोंयांत काबार केले म्हजो एकूच प्रश्न ह्या सरकाराक आमदार हा तो सरकारा बरोबर हा जर तर आमदाराचे ऐकना जाल्यार आमदारान सोडचे आज थंय जेटी येता ह्याच सरकारान 2012 मायनिंग बंद केले मनोहर पर्रीकर गोंयभर भोंवलो सांगत 35,000 कोटीचो स्कॅम जाला म्हणून खंय गेले ते 35,000 कोटी आज 14 वर्सां जाली ते 35,000 कोटी ना आणि गोंयकारांकूय काबार केले आता त्या गांवांत ऑलरेडी जेटी आसा ही जेटी आसतना ही नवी जेटी कित्याक हाडटा आणि हांगाच न्हय ताणे कुडचडेच्या वाठारांत सुद्धा इल्लिगल जेटी बांदल्या ताजेरूय कारवाई जावपाक जाय कित्याक जायना खंयचो मंत्री खंयचो आमदार ताका प्रोटेक्शन दिता ह्या दिनार तारकाराक खंयचो एमएलए खंयचो मंत्री काय मुख्यमंत्री प्रोटेक्शन दिता हे भायर येवपाक जाय ताणे कुडचड्यार सुद्धा ज्यो जेटी आशिल्ल्यो त्यो मोडून इल्लिगली बांदल्या थंय सुद्धा तो न्हंयन गेल्लो जेन्ना लोक सांगता नाका जेन्ना ग्रामसभेन विषय जालो जेन्ना ग्रामसभेन लोकांनी सांगले ही जेटी नाका कोल हँडलिंगाची जेटी नाका जाल्यार सरकार कित्याक लागून ही पास करता आता एकाच थंय जाग्यार ताणें 2 गांवच्या जाग्याचेर 2 दिल्ल्यो एक ताणें विड्रॉ केली लोकांक फुटोवपाक दोन्ही विड्रॉ जावपाक जाय एक कित्याक विड्रॉ केली हो प्लॅन आणि हो स्कॅम आसा ती कोळसो हाडपाचो काँग्रेस पार्टी हाच्या पयलीं सुद्धा जेन्ना लोकांक नाका तेन्ना आमकां गट्स आशिल्ले स्क्रॅप करपाक जेन्ना लोकांनी रिजनल प्लॅन नाका म्हणून सांगलो तेन्ना आमी स्क्रॅप केलो जेन्ना एसीझेड नाका म्हणून सांगले तेन्ना आमी एसीझेड स्क्रॅप केले काँग्रेस पार्टी सदांच लोकां बरोबर रावल्या आनी ठामपणे रावतले हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावपाकूच जाय मिस्टर पाटकर लोकांचे हांगा कितें तुमी काँग्रेस हे कुडचड्यान रावता काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट आहा की तुम्ही त्यांच्या बरोबर रावचे म्हणून जेन्ना हो विषय आम्ही असेंब्लीन घेतला आम्ही हाचेर स्पेशल 2 प्रेस कॉन्फरन्सी घेऊन एक्सपोज केले कशा पद्दतीन ताणें फटींगपणां केल्या ती कशा पद्दतीन ह्या दिनार तारकरान स्कॅम करून इल्लिगल परमिशनां घेतली आम्ही एक्सपोज केले तुमच्या मुखार ज्या दिसा तेंचे हे जातली प्रोटेस्ट जातले बरोबर आसा आम्ही लोकां बरोबर आसा आणि जो मेरेन हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायना काँग्रेस पार्टी तांच्या लोकां बरोबर रावता तुमचे नाव कोण सरपंच आमगे लोकल एक उलयता तुमचे नाव सांग पहिले माझे नाव लोगो देसाय तर हांव सोमताले कितें म्हाका कोणें दिलें परमिशन जेटी बांदपाक आनी म्हाका दिसता की हो सरकार आमच्या बरोबर ना सरकार जर आमच्या बरोबर आसलो जाल्यार ताका सपोर्ट करना आसलो ताका कोण सपोर्ट करता ही शेतां आमची भाटां ही जमीन आमच्या गांवकाराची आनी तो जर फाल्यां रस्तो करतलो एक्सेस करतलो जाल्यार हांव स्वता हांव एकटो उबो रावता ट्राय करून ते करून घेवन ना तो जेसीबी हाडूं कितेंय हाडूं फाटी बरें सरपंच आम्ही सातूय मेंबर पंचायतीच्या वांगडी ठामपणे ओपोज आहा कित्याक ही जेटी 2023 सावन स्टार्ट केल्लेली ताणें तेन्ना आमी सातूय मेंबरांनी ऑब्जेक्शन केल्लें आमकां कोणा नासतना ताणें डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंटांतल्यान प्रोविजनल लायसन घेतलें प्रोविजनल लायसन घेवन जाता म्हणटकीर आमकां कळ्ळें बाबा आमच्या लोकांनी गांवच्या लोकांनी आमची एक स्पेशल ग्रामसभा घेतली ग्रामसभा घेवन आमचो ओपोज आहा म्हण ठाम आमी अपिलाक गेले एनजीटीन एक क्लियर डिरेक्शन दिल्लें ऑर्डर पास जाल्ली आमकां पंचायती लोकल बॉडी घेवन इन्स्पेक्शन करून ताका दिवचें म्हणून आतां फाटींच ताणें EIN नोव्हेंबरा म्हयन्याक इन्स्पेक्शन केलें आनी डिसेंबरान एक इन्स्पेक्शन केलें आमकां कोणाकूच सांगूंक ना आनी फेब्रुवारीच्या 7 तारखेर पेपरार जे आयलें ताका रेकमेंडेशन दिलें अशें म्हणून तेन्ना आमी भियेले बाबा आमकां कोणाक कांय सांगूंक नासतना हें कशें केलें आनी मागीर आमी थोडे
सगळे गांवचे एकठांय जाले, पंच मेंबर जाले, आमदाराकूय मेळ्ळे, आमी सीएमाकूय मेळ्ळे. सीएम म्हणपाक लागलो आपण करून दिवचे ना. जस्ट फॉर ओवरऑल सांगले ते रिटर्न दिवना. ताका लागून गांवच्यांनी कितें केलें आयज हो मोर्चा हाडपाक भोव मोर्चा हाडपाक केलो आनी हाडलो आमी आनी लोकांक सॉलिडिटी दाखयली. हितून आमचे सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळे कुडचड्यातले लोक, चांदोरचे लोक, सगळे एडजस्टंट पंचायती लोक आयिल्ले आसा आमचे सगळे. म्हाका सांगूंक इतलें दिसता की 2012 मायनिंग बंद जाली आनी आतां बंद जालें म्हण आमच्या कुडच्या सावथाक एक सुद्दां मायनिंग स्टार्ट ना. आतां जेटी तुमी दिता लोडिंगाक नवो टार्गेट दिले. अनलोडिंग कितें हाडटले म्हण तेका सांगना. अनलोडिंग कितें हाडटले वयले लोडिंग कसो आसा म्हण मायन वर आहले. अनलोडिंग कितें हाडले? साखर हाडले, तांदूळ हाडले, गंव हाडले, कितें तितून कांय रिपोर्ट ना. मल्टी कार्गो म्हणटा तो आमी तेजो रिपोर्ट पळयला. तेजो रिपोर्ट तांचे कोण सुपरवायझर इंजिनियरांनी रिपोर्ट फेक करून दाखयला. ऑलरेडी तेका तिका दोन्ही तेजे प्रोजेक्ट शेळवणाने ऑर्डर तेका एक्सेसूच ना. आमची काय बरी ब्युटिफूल विलेज आमची गुगलाचेर तुमकां पळोवंक मेळटलें. कित्याक ती इतली बरी विलेज कांयच डिस्ट्रक्शन ना. आमचे नुस्तेकार भाव आहा बाबा तिका इम्पोर्ट करता शेतकारी आहा. आमची बरी ग्रीनरी आसा आनी म्हणल्यार दोंगर कट करून ते आतां तिका एक्सेस दाखयता. तेंचे जे प्लॅनाचे आमी पळयलां कित्याक तेणे एक्सेस प्लॅनाचेर दाखयला. सायड फिजिकली रिपोर्ट एक्सेसूच ना तेका. आनी आमी घेवपाचो आहा कित्याक सत्तेक आसोळडा पंचायती सरकाराली सत्तेर आहा, झेडपी आमी सत्तेर आहा आनी आमदारय सत्तेर आहा, सरकार आहा आनी सेंट्रलाक सरकार. आनी अशें जर लोकांक जर नाका जाल्यार आमकां कित्याक जाय? हेंका सरकाराक कित्याक जाय हांव अशें म्हणटा. सरपंच एक प्रश्न पडटा. जेन्ना तुमी म्हणले ताका एक्सेस ना तो पंचायतीक पावर ना, तेजे ऑपरेशन बंद करपाक पावर ना तुमकां. अशें आमी केल्लें. आमकां पावर कित्याक ते डायरेक्ट येता. ना तुम्ही नोटीस धाडूंक शकना काय म्हणटा पंचायतीक. आमी सगळीं धाडली तांकां. धाडले तरी बंद करना. तरी बंद करना. आनी ह्या रिपोर्टान तेमी फेक रिपोर्ट केला. तेका जेटी एक्झिस्टींग जेटी म्हळ्यार ती एक्झिस्टींग दुसरी जेटी हाडून हांगा लायल्या. मॅनिप्युलेट केला तो रिपोर्ट सगळो तांकां मॅनिप्युलेट केला. तितून तेणे कितें म्हणटा तितून मँग्रोव्ज ना, तितून हें ना, कितें आमचे कोकोनट ट्रीज ना, मागीर वॉटर बॉडीज ना, हें सगळें दाखयलां आनी तेणी फेक ताका हें दिला, मॅनिप्युलेट करून ताका रिपोर्ट दिला. आनी आमकां लोकांचो विरोध आसा. ओके. एनवायरमेंट बोर्डान एक रिपोर्ट दिला की आमच्या थंय तो जो प्रपोज प्रोजेक्ट आसा थंय मँग्रोव्ज ना म्हणून. सो म्हाका एनवायरमेंट बोर्डाक विचारपाक जाय, तुमी ऑन वॉट बेसीस तुमी चॅक केला? तुमी फिजिकली थंय गेले, तुमी सर्वे केल्या काय कोणी तरी सांगली म्हणून तुमी केल्या? तुमी आतां गुगल मॅप जर तुमी मोबायलाचेर ओपन करून पळयलो न्ही ताजेर पसून तुमकां मँग्रोव्ज दिसतले. काल हांवें एक मिडियाक बायट दिल्लो. थंय आमची कुशावती आनी जुवारी न्हंय फूल न्हंय पळया तुमी चिपेची झाडां सगळी न्हंयचे आख्खी चिपेची झाडां आनी भाटां स्टार्ट फाटल्यान जाता मुखार चिपेची झाडां. कोंकणी लोकांक मेळटा चिपे झाड म्हणल्यार आमगे मॅनग्रोव म्हणल्यार बाबा कितें स्वर्गांतल्यान येयल्लें झाड न्ही. चिपेचें झाड म्हणल्यार मॅनग्रोव ते आमची न्हंयची कांटां आसा ती प्रोटेक्ट करता. ह्या कितें म्हणप हेंकां बैल म्हणप हेंकां इतली पसून अक्कल ना. हेंकां व्हडले व्हडले पोजिशनाचेर बसल्या हेंकां मॅनग्रोव म्हणल्यार कितें खबर ना. आनी तांकां तेणें नो मॅनग्रोव्स म्हणून हें केल्यार कोकोनट नाल्लाची जवळ जवळ 10 ते 15,000 झाडां आसा. ते सगळे झाडां कत्तल करून आग्रणी आसा ते सगळे उडोवन ते आतां थंय ती जेटी हाडपाक सोदता. सो हो बोर्ड आसा तो आमकां प्रोटेक्ट करपा लागून सरकारान केला काय काबार करपा लागून केला? तांकां वचून विचारपाक जाय आमकां, बाबा तुमी हांगा आसा कित्याक? आमकां प्रोटेक्ट करपा आसा काय काबार करपा आसा? काबार करपा आसा जाल्यार सांगा आमकां तुमी आमकां काबार करपा आसा म्हणून. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव जितल्योय गोंयच्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा तुमचे बाबा कितें पॉलिटिकल रायवलरी आसा तुमी ह्या इशूक सायडीन दवरा आनी प्लीज आमकां कॉपरेट करा. कित्याक आमकां लोकांक गरज आसा आतां सध्या गरज आसा. सो प्लीज आमचें आयकून घेया आनी आमकां मातशें देवा खातीर सपोर्ट करा. स्टेट पोल्युशन कंट्रोल. ओके बरें.